ह्या सनबर्न जावच्या खातीर एकच हर्डल आसलो ती पंचायत धारगळ. लोकांक त्रास कितें सनबर्न म्हणटकच ते लोक येतले पळय ते ड्रग्स डान्स अशे वायट गोष्टी घेवन येतले. वायट म्हणजे हेच सांगले ते ड्रग्स आणि कितें तरी लिकर बिकर आसता मरे तितून. आमकां केन्ना इंट्रस्ट ना सनबर्न आमी ते केन्ना पळोवंक जातले. म्हाका आमकां ना तेचो उपयोग काय जालो नाका तो तेच्या खातीर ड्रग्स ते खूब येते ना म्हणजे पेडणेकारांक त्याचो सन्मानाचो काय फायदो असो काय ना. खंयचे कोणाचो सन्मान ते सरपंच पंच बी कोण आसले ते दोग तीन जाण तेंच्यांनी विरोध केलो तेका आनी मागीर गोवोरमेंटान तेका मान्यता दिली म्हळें अशें कशें जाता ते. ना आमकां कितें आमी भुरगे आमकां कितें वचोंक जाय कळ्ळें केलें तरी आम्ही कामाक मरे आमकां टायम नका सनबर्नाक वता हांव नायटी घालता न्हू रे. ना पेडणेकारांची भोवंक गेलो कांयच फायदो ना. आमचा विरोध ना हय बसलो त्यांचा. म्हणजे आनंदाची गोष्ट आनी आमी त्या हेका सन्मानाक येतले. पेडणे सनबर्न जाता. आमी आतां सनबर्नाच्या मेन गेट एंट्रन्सांतल्यान भितून सरिल्ले आसा. हांगासर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता एक कमान आसा तितूंतल्यान आमी भितून सरतले आनी सनबर्नाचो जो कितें नियाळ आसा कशा तरेन प्रिपेरेशन चालू आसा ताचो नियाळ तुमच्या मेरेन पावयतले. चला तर या आमी सनबर्न नगरीत. इयर एंडिंगा खातीर देश विदेशांतले लोक गोंयांत येवपाक पसंत करतात. तातूंतल्या तातूंत गोंयांत जावपी ह्या सनबर्न इडियम महोत्सवान पार्टी लवरांची मनां आदींच मोहीत केल्यात. सनबर्न इडियम महोत्सवान फक्त देशांतच न्हय तर विदेशांतल्या पर्यटकांकूय आपल्या संगीताची भुरळ घालून आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर नामना मेळयल्या. सनबर्न गोवा म्हूण कांदोळे वाठारांत सुरवात जाल्ल्या ह्या सनबर्नान पुराय देश विदेशांतल्या पार्टी लवरांचें लक्ष वेधून घेतलां खरें, मात गोंयांतूच जन्म घेतिल्ल्या ह्या सनबर्नाक आपल्या मायभुमीचेर तग धरून रावपाक संघर्शूय तितलोच करचो पडला. सनबर्नाक आतांच न्हय तर ह्या आदीं खूब संघर्श सोंसचो पडलो. गोंयांतूच जन्मल्लो हो सनबर्न मदीं 3 वर्सां गोंयांतूच सुवात मेळोवपाक उणो पडिल्लो. मागीर पुणे तिथे काय उणे म्हणीत गोंयच्या सनबर्नान पुणेरी पठ्ठा गाठलो. त्या वेळार वागातोरच्या त्या सनबर्नाच्या जाग्यार टायम आवट ह्या फेस्टिवलान ताबो मेळयलो. टायम आवट आसूं वा सनबर्न पास मेळ्ळे आमचे तोंड बंद हो दोनूय प्रकार एकूच अशें म्हणीत पार्टी लवर गोंयकार टायम आवटांत लेगीत तितलेच इन जाले. परतून सनबर्नान गोंयांत आपली वागातोरची सुवात मेळयली. मात फाटल्या वर्सा सावन सनबर्न की अनबर्न परतून जाणवपाक लागली. फकत 3 दीस दर्या देगेचेर वाचपी हो सनबर्न वर्सभर गोंयच्या विधानसभेतूय तितलोच वाजलो. दक्षिण गोंयच्या लोकांनी जाल्यार ह्या सनबर्नाक सामकोच वाळीत उडयलो. सनबर्न म्हटल्यार ड्रग्स संस्कृती ती आमच्या शांतिकायेच्या वाठारांत नाका म्हणून दक्षिण गोंयच्या ग्रामसभेनी थारावांचेर थाराव मांडीत सनबर्नाचेर बहिश्कार घातलो. मदींच सनबर्न वेर्णा येता काय म्हणूनय चर्चा आयकुपाक येताल्यो त्योय बी ल्हव ल्हव अंधूक जाल्यो. आता काय सनबर्न गोंयांत जायना अशें ढळमळीत वातावरण आसतनाच परतून चाहूल लागली ती सनबर्न पेडण्यां जावपाची. मात पारंपारीक कला संस्कृतीचो वारसो जोपासपी पेडण्यां म्हालात डीजे वाले बाबूंची गाणी वाजतली हेय पेडणेकारांक सुरवेक चित्र विचित्र दिसपाक लागले. उदरगतीच्या वाटेर पावलां मारतना मोपा एअरपोर्ट मागीर व्हडली व्हडली फ्लायओव्हरां पळयत जाल्यार प्रगतशील पेडण्यांत फुडाराक सनबर्न सोंपतलो काय ना हेय बी येणारो काळूच थारायतलो. आता फिलहाल घेऊया प्रत्यक्षात आढावा पेडण्यात जावपी सनबर्न नगरीचो. तर आमी आयल्यात सनबर्न 2024 जो जावपाचो आसा पेडणे धारगळच्या नगरीत. अंदूचो जो सनबर्न आसा तो हांगा पेडणे जावपाचो सुनिश्चित जाल्लो आसा. हो सनबर्न जो आसा ताचो जन्मच जो जालो तो अंजुना वागातर, पूण त्याच्या उपरांत ह्या सनबर्नाक खूब संघर्श करचे पडले. दक्षिणेत ज्या सनबर्नाक नाकारलो ताका पेडणेकारांनी आपणायल्लो आसा. खूब सारे वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप आनी होच रोप घेवन मागीर एक सनबर्न मंथन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. समुद्र मंथना सारकें म्हणजे तुका नाका म्हाका नाका हांगा नाका थंय नाका करीत ता धीन ताक ताक करीत
सनबर्न जो आसा तो पेडण्या नगरीत जावपाचें सुनिश्चित जालेलें आसा. पूण खुबश्या जाणांक सनबर्न नाकाय आशिल्लो, कोणाक जायूय आशिल्लो. दक्षिणेक खुबसो विरोध जालो, पूण सनबर्न हांगासर जावपाक कोणी होकार दिलो, नकार दिलो, तांची मतां आमी जाणून घेवया. एकंदरीत ह्या सनबर्नाची तयारी आमी पळोवया आनी सनबर्ना फाटले विचार लोकांचे ते आसा ते जाणून घेवया. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकार. चला तर या सनबर्न पेडणे नगरीत. सनबर्ना खातीरची जी सजावट आसा ती करपाचें काम हांगासर चालू आसा. पळयात या हे सगळे तयार जाले म्हणटकीर सनबर्नाचो जो हांगाचो वाठार आसा तो एक वेगळेच रूप घेतले. हे जे कामगार आसा ते आपलो हातभार ह्या सजावटी खातीर लायता. वो अभी कौन सा काम चालू है? ये हमारा सेटअप का काम चालू है अभी, स्टॉल का. तो अभी कब तक तैयार हो जाएगा? ये शाम तक रेडी हो जाएगा. आप कहाँ शो से? चालू है. आप कौन सी कहाँ से? हम मुंबई से. तर बॉम्बेच्यान हांगासर कामगार आयिल्ले आसा. हे सगळे काम करपाक अशें कळ्ळें जेन्ना आमी तांकां विचारले. तर हे सगळे स्टॉलां घालपाची कामां म्हणुये किंवा सनबर्ना खातीर जी सजावटाची भर पाडून सनबर्नाक एक आकर्शण दिवपाचें काम हांगासर चालू आसा. एकंदरीत हो इडियम महोत्सव जो आसा तो आतां तयार जालो म्हणटकीच हो वाठार सनबर्नाचो एक वेगळेच रूप घेतलो. एका टायमार अंजुना वागातोर जे दृश्य आमकां सनबर्नाक पळोवपाक मेळटाले एकंदरीत तशेंच दृश्य आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. चित्र वागातोर हांगासर जो पठार आशिल्लो, सायडीक समुद्र आशिल्लो, जी कोस्टल एरिया आनी तो जो बेल्ट आशिल्लो तो हांगा कदाचित गोंयकार जे आसा ते मिस करतले. मात्र जे विदेशांतल्यान लोक येवपाचे आसा तांकां काय व्हडलो फरक पडत असो म्हाका दिसना. कित्याक तांकां खंय थोड्यांक म्हणजे ते मोपा विमानतळाचेर देवले काय थेट हांगासर पावपाक शकता. व्हडले व्हडले ट्रक सामान घेवन हांगासर येतना आमकां दिश्टी पडटा. एकदम पुष्पा 2 स्टायलीन. टुबोक स्टेज, एब्सोल्यूट स्टेज, रुपे स्टेज म्हणजे वेगवेगळी म्हणजे सनबर्नाक जे कोण येता म्हणजे सनबर्न म्हणजे एकंदरीत कितें एक पॅकेज. भितून तुमकां इडियम सावंड, म्युजीक जाली, डान्स आनी त्याच बरोबर खाणा पिणाची वेवस्था. त्या खातीर स्पेशल वेगवेगळी जी कितें स्टॉलां आसा ती खंय वचपाची मार्गदर्शक जे तक्के आसा ते हांगासर वयर लायिल्ले पळोवपाक मेळटा. त्यानुसार आमी एक वळण घेवया आनी पळोवया थंय फुडें कितें कितें आसा तें. तुमी कितें काम करपाक येयला? आम्ही ते वायरिंग ओडटा ते हय आमचे 11 केवीची वायरिंग चालू आहा ओडप आनी कॉन्ट्रॅक्टाचें काम करतात. थंय आमी तांकां ट्रीप करून लँड दिल्ले आहा बंद घालून. सगळ्याक आतां 11 केवी लायट लागतली. हे सगळे जे कितें इडियम सावंड आसूं हे बाकीचे झगमगाट आसूं ते लायटीचो ह्या सगळ्याची जबाबदारी तुमचेर आसा. हय बरोबर. केन्ना मेरेन हें काम पुराय जातलें? जालें आतां जालें. थोड्या म्हणजे कांय तेंपा भितूनच हो सनबर्न जो आसा तो वाचपाचो आसा. हांगासर भोंवता आसतना आनी एकंदरीत ही सगळी तयारी पळयतात आसतना कांय पर्यटक कशे आमकां दिसले. खरेंच ते पर्यटक काय विचारया तांकां हांगा ते कित्याक आयिल्ले आसा. हांव कहाँ से आये हो? पुणे से आए. पुणे से आये? सनबर्न सनबर्न के लिए आए स्पेशली. आपके पुणे में 3 साल हुआ ना सनबर्न? पर वहाँ पे मजा नहीं आता है. गोवा तो गोवा है ना. गोवा में पूरा एक वीक हम लोग एंजॉय करेंगे, सनबर्न भी एंजॉय करेंगे, गोवा का भी मजा लेंगे. गोवा में जैसा सनबर्न होता है वैसा थोड़ी पुणे में होता आप सनबर्न शुरू होने से पहले ही है. गोवा का पहले मजा लेंगे थोड़ा, फिर सनबर्न का दिन चालू होगा तो सिर्फ सनबर्न में ही रहेगा ना पूरा. अच्छा पुणे से आए आप? अच्छा देखिए जाना अच्छा सनबर्न. यस सर, यस सर. थैंक यू. आप भी आना. हाँ आता ही सगळी सजावट म्हणा सनबर्नाक कशें बरें दिसपा खातीर लोकांचें मन वेधून घेवपा खातीर जी कितें मेहनत आसता तेच्या फाटल्यान आर्टिस्ट जाय पडटा. आतां हांगासर सजावट जी चालू आसा त्याच बरोबर डेकोरेशन कशें जाय त्या खातीर एक आर्टिस्ट आमकां हांगासर ते सगळे तांकां सगळे डायरेक्शन दिताना आसता आमकां सांपडली आनी तिका आमी विचारया की कशें हाव इज द गोईंग ऑन दीस डेकोरेशन. It's great. We are almost done with it, and I think it's coming out well. The theme is aqua, so sare aquatic आपके elements है, animals है, everything has been made by artists. We've got a team of people, and I think it's looking very good. Okay. How do you so find it? या बहुत ही अच्छा लग रहा है और हाँ बहुत ही जोरदार काम अभी चालू है. अभी कुछ घंटे ही बाकी है. हाँ बराबर है. So what your contribution to do this decoration and theme and all? So our company is called Supernova, and what we are doing is we are doing the decor, a few decor
pods. Like for example, if you see the entrance arch, if you see the walkway, there'll be other thoda bahut seating areas hai jo humne design kiye hai. The inspiration has always been aqua, which is the theme, and so the colors आप जो देख रहे हो वो सारे वो कलर फैमिली में है. जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो वो सारे उनके सॉर्ट ऑफ लाइक पूरे जो उनका मेन आइडिया था उसके पीछे था. एक्वा थीम है आप. इसके पहले आपने सनबर्न के लिए काम किया है, क्योंकि सनबर्न जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट गोवा में रहा है, या कहाँ पे होना चाहिए इस पर बहुत चर्चा हुई है सनबर्न के लिए. तो आप इसके पहले सनबर्न में आपका कुछ भाग था? तो एक्चुअली आसिफ भाई जो हमारे मेन जो इंचार्ज है जो सारे ये सब कुछ, सो आसिफ भाई और मेरा कंपनी है ये सुपरनोवा, तो वो सारा प्रोडक्शन देखते हैं. तो उन्होंने लास्ट ईयर सनबर्न किया था. तो लाइक दैट्स हाउ दे रियली लाइक्ड व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, सो दे गॉट अस बैक ऑन बोर्ड दिस ईयर. जो लास्ट टाइम वागातोर में वो पेड़ जैसा आपने बनाया था? पेड़ नहीं था, ऐसे टेढ़े मेढ़े लेटर्स थे सनबर्न के, एंड एक एंट्रेंस आर्च था, थोड़ा बहुत डेकोर था, तो वो हमने किया था. जसे की आमकां आपका नाम क्या? अर्नाज. अर्नाजान जशें आमकां सांगलें की ह्या वर्साची जी सनबर्नाची थीम आसा ती एक्वा बेज आसा. बट आप जो वागातोर में पीछे जो सनबर्न को एक माहौल मिलता था ना, कोस्टल एरिया था, अगर वो थीम वहां बन जाता तो और अच्छा तो बेस्ट होता था. मतलब But अगले ये भी हमने बेस्ट किया है, आई थिंक जो कर सकते हैं उसमें अगले साल जो वागातोर में वो पेड़ वगैरह बनाए थे ना, वो यहाँ पे होने चाहिए थे, और ये एक्वा थीम वागातोर पे होना चाहिए थे. तो असो सध्या एक्वा थीम आमकां हांगासर अंदूच्या सनबर्नाक धारगळे नगरीत पळोवपाक मेळटलो. ह्याच सावंडा खातीर, ह्याच इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवला खातीर जे लोक हांगासर हाजिरी लायता, ताची ही पूर्व तयारी सध्या आमकां हांगासर झुजा पावण्यार तयार जाता ती पळोवपाक मेळटा. अशें एक भव्य दिव्य एक माची तांच्यांनी उबारिल्ली आसा. आनी हाच्या फाटल्यान जर पळयत जाल्यार त्या माचयेर जे कितें चित्र आसता तेचें काम सद्या तरी कंप्लीट जालेलें आसा. कित्याक कांय खिणां भितूनच हो सनबर्न जो आसा तो प्रेक्षकां खातीर, म्हणजे हांगासर जे विजीट करतले देश विदेशांतले नागरीक, तांच्या खातीर हो खुलो जातलो. आनी हाचो आवाज हांगा पेडणे धारगळ नगरीत घुमतलो. पयल्या फावट हो सनबर्न पेडणे धारगळ नगरीत जाता, त्याच्या खातीरची ही पूर्व तयारी. पेडणे धारगळेत जावपी ह्या सनबर्नाची एकूण तयारी कशी आसा ती आमी पळयली, पूण ह्या सनबर्नाक जावपा खातीर खूब संघर्श करचो पडलो तो मात्र खरो. त्या खातीर खुबश्या लोकांनी विरोध केलो, कांय जाणांक होकार आशिल्लो, नकार आशिल्लो. तांची कितें जी मतां आसा जाल्यार आमकां साक्षात पेडणे म्हालांत वचून नागरिकांक विचारचें पडटलें. आमकां जर पेडण्या जावपी सनबर्ना विशीं जाणून घेवपाक जाय जाल्यार पेडण्या म्हालांत येवन प्रत्यक्ष ते नागरिकांक विचारपाची गरज आसा. तेंची मतां कितें आसा सनबर्ना विशीं ती आतां आमी जाणून घेवया. आमच्या फाटल्यान हांगासर कांय ज्येश्ठ नागरीक बसलेले आसा, तांकां पयलीं विचारया सनबर्ना बद्दल तेंची कितें प्रतिक्रिया आसा. आतां पेडण्यात सनबर्न जावपाचो आसा, तुमचें कितें मत आसा तेजेर? सन्मान येते मी काय बोलांक शकना. सन्मान ना तू बोला तेकाच दी मातसो. सनबर्न म्हणजे इडियम डान्स म्युझिक असो हो तो कॉन्सर्ट थंय व्हडलो जावपाचो आसा. तेजेर खूब जाणांनी ताका पयलीं नकार दिलो. अंकल सांग रे. ना ते सनबर्न मरे ते पेडण्या जातलो म्हणून आहा. म्हाका दिसता फाल्यां आयच्यान चालू जालो. परवा 28 तारखेपासून चालू जाता. तो कितें पेडण्यात पयलीं तो ताका विरोध केलो, आतां तो जाता पेडण्यात. तुमचें कितें म्हणणें आसा तेजेर? अरे सार्वजनीक हे जावंकूच जाय न्ही. प्रोग्राम जालो तो कितें आहा, बरें आहा. म्हणजे काय तो विरोध ना? विरोध ना आमकां, आमचो विरोध ना. हय बसलो तेंचो. तुमचे कोणाचोच ना हांगा कोणाचोच विरोध ना. म्हणजे तेजेर कितें वायट परिणाम बाबा हेजेर जातलो अशें? काय जावचें ना. तुमचें कितें म्हणणें आसा बाबू? पेडण्या सनबर्न जावपाचो सन्मान जाता म्हणजे आनंदाची गोष्ट आणि आम्ही त्या सन्मानाक येतले. तुम्ही वयतले सनबर्ना? हय वयतले. अशें वचोंक गावले तर वयतले, पण आमकां उमेद जाता म्हणून. बरें इतलेंच सांगता हांव. हाच्या पयलीं तुमी सनबर्न केन्ना पळयला? ना आमी केव्हा सन्मान पळोवंकच ना. आतां तुमी सनबर्नाक वचपाचें आसा म्हणटा, तुमकां पासीस बीन कोणी दिला सनबर्नाचो? ना तशें आमकां काय दिवंक ना, पण तेका पास आहा हें आमकां खबरय ना. तुमी सनबर्नाक वयतले म्हणटा, मागीर कशें कितें वयतले सनबर्नाक?
पळोवया पयली बघूचे पडटले न्हू कशें काय हे ते पयलीं वागादो अंजुना जातालो पळय तेन्ना पासीस बीन मेळटाले आतां पेडणे वासियांक पासीस मेळटले काय म्हणजे तुमी वयतले म्हणून तुमी आशा व्यक्त केली म्हणून विचारता. ना तशें काय म्हाका कळंक ना पासेस आहा म्हणून कळंक ना. बट तुमकां वचपाची इच्छा आसा. हा जाय गेलो पण बाय चान्स हा गेलो तर गेलो ना अशें हा म्हणजे. म्हणजे ह्या भाऊंक पेडणे सनबर्नाक वचपाची इच्छा आसा. कदाचित हांगा जशे वागातोर अंजुना जशे पास मेळटाले तशे जर पास दिले जाल्यार भाऊ निश्चित वतले न्ही. हय म्हणजे कांय जाणांची त्या सनबर्नाक संमती आसा जाल्यार कांय जाणांचो विरोधूय आसा. म्हणजे हांगा आमकां संमती आसा कशी दिसली पूण फुडें ह्या सनबर्नाक कोणाची संबंधी आसा विरोध आसा ह्योय सगळ्यो प्रतिक्रिया आमी जाणून घेवया. आमी पेडणे म्हालात आयिल्ले आसतना आमकां मेळ्ळे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र गांवकर. सनबर्ना विशीं तेंचें कितें मत आसा तें आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया. तुमचें कितें मत आसा? सनबर्न जो आतां पेडणे धारगळे सुनिश्चित जालेलो आसा सो पयलींच्यान तुमचो विरोध हेका कित्या खातीर विरोध आसलेले कारणां कितें तुमची सनबर्नाक नकार दिवपा खातीर? पळय ते कारणां खूब आसात. सांगचें म्हटल्यार ज्या वेळाचेर एक मायकल लोबोचो स्टेटमेंट आयलो की गॅमलिंग झोन आसा पळय हो पेडण्या करचो म्हणून तेन्नाच्यान आमी विरोध केला. ही भुमी आसा देव दिकांची भुमी हाजे पावित्र्य राखून दवरच्या खातीर हो आमचो विरोध आसा. हेच्या खातीर आतां तुमी म्हणटात तो गॅमलिंग झोन जी सुवात त्याच सुवातीचेर आतां हो सध्या सनबर्न जाता तो. हय तेच सुवातीचेर जी जमीन जर पळयली जाल्यार डेल्टा क्रॉप हो त्या जमनीचो मालक आसा. आनी कालांगूटच्या आमदारान कितें म्हटलें की हांगासर हे गॅमलिंग झोन जावपाक जाय पूण फाटीं तेणी अशें म्हटलें की हांगा जर सनबर्न जालो जाल्यार लागीं थंय दुकान सुद्दां ना कोणाक वतान घुंवळ पडटली. म्हणजे सनबर्नाक तो तितलो प्रोत्साहन दिनासलो पेडणे जावचो न्हू म्हणून. हेजेर कितें तुमचें मत आसा? हो सरकार जो आसा पळय हो सरकार असल्यात वायट विकृतीचे प्रोग्राम करून पयशे एकठांय करपाचो सरकार ह्यो. आतां सनबर्नाक कांय लोकांनी तुमी विरोध केलोय बीन पूण कांय लोकांनी ताका पाठिंबाय दिलो. म्हणजे 4-5 ह्या मतांनी कितें आतां सनबर्न येवपाचो हांगा निश्चित जालो. कांय लोकांनी तेंको दिलो तो. आतां ह्या फुडें म्हणजे पेडणेकारांक हो सनबर्न जाता ताचेर लोकांची कितें सद्या प्रतिक्रिया आसा किंवा सनबर्ना खातीर तेंची कितें मत आसा? पळय हो सरकार दबाव यंत्रणाचो सरकार. आमी पळयले की ह्या सनबर्न जावच्या खातीर एकच हर्डल आसलो ती पंचायत धारगळ. हांच्यांनी जर अप्रुवल दिलें जाल्यार ताजी वाट मोकळी जातलेली. त्या पंचायतीच्या सगळ्या पंचायत बॉडीचेर दबाव यंत्रणा गेली तांकां आनी तांकां भाग पडले प्रोविजनल एनओसी दिवच्या खातीर. म्हाका तुमी सांगा ग्रामसभा व्हडली की पंचायत बॉडी व्हडली? आयज थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें ताका विरोध केला. सो ह्या विरोधाक तुमी तेंची तुस्त करता? पळय आमी तेंचे तुस्त करिना. हाज्या भितरूय राजकारण आसा. पळय 2 हॉस्पिटलां आसा. 2 हॉस्पिटलां खंयची आसा? आयुष हॉस्पिटल आसा आनी तुजे रेडकर हॉस्पिटल आसा. ह्या दोनूय हॉस्पिटलांनी रेडकर हॉस्पिटलान तरी ICU आसा CCU आसा. तर थंयसर ते जे पेशंट आसतले हार्टाचे आनी खंयचे तांकां ऑब्वियसली त्रास जातलो. सरावंडींग जी धारगळी प्लेस आसा तांकांय ऑब्वियसली त्रास जातलो. तर आमकां खूब बऱ्या तरेन आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र गांवकर हाणें सांगलें की कशा तरेन ह्या सनबर्नाचो आवाज प्रदुशणाचो मार जो आसा तो आशी कुशीकच्या लोकांकूय न्हय ते सायडीक आयुष हॉस्पिटल आसूनी रेडकर हॉस्पिटल आसूनी हांकांय ताचो परिणाम ताचेर जावपाक शकता. ताका लागून लोकांचोय विरोध कितें आसा हे सगळ्यो आमकां तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो हालचाली सांगल्यो. तरी आमी अजुनूय लोकांची कितें मतां आसा कित्या खातीर सनबर्न नाका कित्या खातीर तो जाय हें जाणून घेवया. तुमी पेडणेचे सनबर्न जावपाचो तेजेर तुमचें कितें मत आसा? कसले सनबर्न? सनबर्न फेस्टिवलचो इडियम आज बहुतेक लोकांचो हांगा ते विरोध आहा ताका. विरोध आसा. हय म्हणटकच म्हाका दिसता बहुतेक लोकांचो लोकमत जास्त आहा विरोधाक. विरोधार्थ चड आसा. हय आनी आमच्या आमदाराचो सुद्धा विरोध आहा न्हू ताका. आमदारांनी विरोध केला पूण कांय ठराव म्हणजे 4-5 अशी मतांनी तो सनबर्न ताका तेंको दिलो पंचायती तर्फे. ते पंचायतीन कितें ते घुमजाव जाले न्हू. पयलीं विरोध करून आनी मागीर ते हे जाले न्हू. म्हणटकच आतां ते आमकां काय भितुले काय कळना कित्याक आमी सामान्य मतदार. ह्या विशीं कितें लोकांक त्रास बीन? लोकांक त्रास कितें सनबर्न म्हणटकच ते लोक येतले पळय ते ड्रग्स डान्स अशे वायट गोश्टी घेवन येतले न्हू. ताका लागून
त्याचो परिणाम फुडें दिसतलो, वायट परिणाम जातलो तो फुडें दिसतलो. आता काय ते कळचे ना ते. म्हणजे पेडणेचे भुरगे तरणाटे थंय तेंचेर परिणाम जावंक शकता. जाऊ शकता त्याचेर. आता आमचे कितें आमी जाणटे, आमकां काय भितुले काय कळना आणि आमकां भितूर इंटरेस्ट येना, पण त्याचे वायट परिणाम जातले हे नक्की. इडियम इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक हाच्या कडेन तुमचो काय संबंध ना? भुरग्यांचेर परिणाम जावंक. भुरगे आणि ते कितें हेचे परिणाम आपले तिका रोजगार मेळचो ना आणि ही जी युवा पिढी आहा ती वायट मार्गाक वयतली हे नक्की. तुम्ही थळावे दुकानदार, तुमचें कितें मत आसा सनपाना? सांगता तेच बरोबर आसा. बरोबर आसा. तेजे काय बरो इफेक्ट जायचो म्हाका दिसना. कळ्ळें न्हू. आणि लोकांचो विरोध आहा, सगळ्या लोकांचो विरोध आसा, सगळ्या लोकांचो विरोध आहा. आता काय सांगपाचें आतां, हे लोकांची एकजूट ना न्हू. लोकांची एकजूट हांगा ना, कोण कोणा बरोबर हे करिना. मेन एकजूट जाय न्हू. एकजूट खंय आहा? हो आतां म्हाज्या वांगडा यो म्हटल्यार म्हाका टायम ना म्हणटलो, तो म्हणटलो म्हाका टायम ना. अशें करून ते मागीर कामां जायना, बरोबर मरे. वायट म्हणजे हेच सांगले ते ड्रग्स आनी कितें तरी लिकर बिकर आसता मरे तेतून. मागीर सगळ्यो गोश्टी आसता. म्हणजे तेजो बरो इफेक्ट कसो जातलो? बरो इफेक्ट जावंच शकना तेजो. तरी सुद्दां तेजो कांय थोडो इफेक्ट उरतलोच न्हू. बॅड इफेक्ट उरतलो, बरो इफेक्ट जावं शकत ना. बरोबर काय ना? सनबर्न जावपाचो आसा पळय पेडणे, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? मत म्हणजे आमचे कितें जावपाक फावना हरशी, बट आतां जालो न्हू, जाता न्हू तो ना रे. कितें म्हणटा? तसं एमएलए अपोज केलो आपण करून दिवचो ना म्हणजे काय तेचे कोण आयकोकूच ना ते सारखं. आमदारान कितें म्हटलें? तो अपोज केल्लो न्ही का तेणी, मागीर तेणी हे केला कितें काय तेचे कितें हे करता तेंच्यांनी, तेचे भायर मारले उदर, मागीर कितें उपयोग आहा तिचे. आनी तो आमदाराच्या हेका मताक व्हॅल्यू ना ना असं जाल्लोच न्हू तो दिसता. तो तुमचें कितें पर्सनल मत आसा सनबर्ना खातीर? आमकां केन्ना तसंच ना सनबर्न आमी ते केन्ना पळोवंक ना तसले. भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर कितें परिणाम? तसो कोण ना भुरगे बी त्या हितून ते आमचे सो कोण ना ते एका. तशें न्हू, भुरग्यांचेर कितें परिणाम जातलो तरणाटे? जावंक शकता कितें आमी केन्ना पळोवंकय ना न्हू. आमकां काय येना भितरले. तुमचें कितें म्हणणें? पुढे गेले तर आता पुढे. भाऊ, पेडणे सनबर्न येवपाचो आसा आतां, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पेडणे सनबर्न आमकां तो नाका तो न्हू. नाका तो नाका आमकां ना हेचो उपयोग येता पण नाका तो. तेच्या खातीर ड्रग्स हे खूब येतले. येतले म्हणटा तुमी, पूण तो 3 दीस आसतलो न्हू, मागीर वयतलो सनबर्न. पण जालें म्हणटा पण त्या 3 दिसान कितें भरपूर हे जातले न्हू. तरणाट्या पिळगेचेर परिणाम जातलो. जातलो काय सांगू शकना. म्हणजे पेडणेकारांका त्याचो सनबर्नाचो काय फायदो असो काय ना. म्हणजे बरें ते तितून एन्जॉय करतले अशें म्हाका दिसना. सनबर्नान जावन कोणाक पास बी मेळटा जाल्यार मातशें कितें तरी एन्जॉय करूं शकता. बाकी असो तेचो फायदो असो काय दिसना ना म्हाका. वायट परिणाम तर तुमकां खबर आसा की तर म्हणजे नशे हा बी जाता अशें हांवें आयकलेलें आहा. म्हणजे हांव केन्ना वचोंक ना भितर सांगपाचें म्हटल्यार. भाऊ, टीव्ही हय गोमंतक टीव्ही सांगा कितें हांव सनबर्न येता मरे, ते सनबर्ना तुमचें कितें मत आसा? सनबर्नाबद्दल खंयची कोणाचो सन्मान? सनबर्न येता तो तारगळे सनबर्न. हा डायरेक्ट येना, उपयोग ना. डायरेक्ट सन्मान जाता जाणा सन पण तेणी खूब विरोध केलो मरे एका. परत गव्हर्मेंटान हे केलें तेका. ते सरपंच पंच बी कोण भितरले ते दोग तीग जाण तेंच्यांनी विरोध केलो तेका. आनी मागीर गव्हर्मेंटान तेका मान्यता दिली मरे. अशें कशें जाता ते? तेवटेन मातसो कितें क्रावड बी जातालो न्हू. हांगा आपलो रोड बी बरो, ट्रॅफिक खातीर बरें आहा. तुमचो विरोध ना? विरोध असो काय ना. ते कितें फंक्शन न्हू, ते कितें हें करतले ते आमकां वचपाचें आनी कितें. आमी विरोध केलो आनी कितें हें करतले. लोकांनी आतां खुबशी भुमिका घेतली नाका ना आमकां कितें, आमी भुरगे, आमकां कितें वचोंक जाय खंय केलें तरी. तशें काय ना. मजा म्हणून वयतले, उमेद म्हणून. तूं वयतलो सनबर्नाक? ना वयचो ना? ना हांव ना वयचो ना. आमी कामाक मरे, आमकां टायम नाका सनबर्नाक वता. हांव नायटी घालता न्हू रे. सगळ्यांक म्हणटा ते लायक जाला न्हू. हे आमी कितें ऑब्जेक्शन घेवन शकना. आमचें काय ना. बरें. तुमचें कितें मत आसा? पेडण्यात सनबर्न जालो जाल्यार कितें जातलें? हेरशी जावपाचो न्हू हेरशी तसो. कित्याक सगळे लोक बी पिड्ड्यार जातले आनी
सबंद पेडण्यानच आमच्या हा जातला म्हणटा. पेडणेकरांका फायदो ना त्याचा ना पेडणेकरांशी भोवून गेला कांयच फायदो ना त्याचो. आणि भुरगीं बीन तरणाटी जाता भुरग्यांक बीन चे बरेचेच ना न्हू तशें पळोवंक गेल्यार. पेडणे सन्मान जाता पेडणे सन्मान जाता तुमचें कितें मत आसा ताचेर कोणाचे सन्मानाचेर? सन्मान आमचं मत कसं काय ना आ आ आता तो रेडी झाला केन्ना लायटी बी सगळे पेटतात मरे त्याचे. चालू आसा थंय लायटी बिटी घालून? आता ऑब्जेक्शन घेणारे कोण ना ते. म्हणजे आता कितें जावपाचें तें जालें बाण सुटलो आता सनबर्न जालो तो जातलो. मागीर जाले आनी काही ना. पूण तुमची कितें प्रतिक्रिया जालो जाल्यार बरो काय वायट तो? जाले जाल्यार बरोच न्हू तो बरोच. आ ना जाल्यार कितें करतले ना जाल्यार हरशें बरो तो हय जालो जाल्यार बरो म्हणजे ताचो परिणाम पेडणे वाचे आवाज प्रदूशण जातलो म्हणटा सायडीक हॉस्पिटलां आहा न्हू बरो मागीर सारकें मागीर आवाज प्रदूशणाचें कितें म्हणजे समज हेजो बाकीचो व्यतिरिक्त परिणाम नासूं पूण आवाज प्रदूशण आहा तेजें कितें तें बरें आहा आसूं जालो एकदां जालो अशें. भाऊ तुमचें कितें मत आसा? आ आता कितें मत म्हणजे कितें आहा जाणा हे सरबन जावले कितेंय जावं लास्टाक पेडण्यातल्या लोकांक फायदो चाराण्याचो ना भितर. हा आता धारगळकरांक फायदो जायत कितें तेंची मांड दुकान बिकान कितें तरी आसतलेच न्हू. हा तांकां फायदो जावंक शकता पण आमच्या पेडण्यातल्या हेचो फायदो कांयच ना. पेडण्यांनी फक्त ओगी बसपाचें कामां आनी कांयच न्हू. हे मंत्री येतात वयतात पेडण्यान. पूण आतां पळय तो 3 दिसांचोच न्हू तितून फायदो म्हणजे कितें? फायदो म्हणजे कितें दुकान जे मोठी मोठी मांड कोणाक लायता तांकां फायदो आहा न्हू भितर. आमच्या बारीक लोकांक कोणाक फायदो आले पळय व्हडले वेवसायीक आहा तांकां फायदो आनी कांय ना. पेडणेकारांक काय ना. हय पेडणेकारांक कितें आहा कांयच ना. तुमकां पासीस बीन अशें कितें मेळटले? आमकां काय मेळचें ना. कशें मेळटले? तर गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान धारगळे पेडणे जावपी हो सन्मानाचो आमी आढावो घेतलो. कशा तरेन सन्मानाची पूर्व तयारी चालू आसा ती तुमच्या मेरेन पावयली. त्याच बरोबर ह्या सन्मानाक जावपी विरोध आरोप प्रत्यारोप होकार नकार हे आमी पेडण्यातल्या नागरिकांक कडल्यान जाणून घेतले की सन्माना विशीं तेंचें कितें मत आहा. थोड्यांक जाल्यार उपकारता थोड्यांक नासल्यार उपकारता अशीं मतां आमकां आयकोंक येयली. मात हो जो सन्मान आशिल्लो तो जावं अंजुना वागातोर जावं किंवा पेडणे किंवा दक्षिणेत ह्या आतां हांगासर जे ह्या सन्मानाक लोक उपस्थिती लायतले जे कोण म्युजीक लवर आसात किंवा पर्यटक देश विदेशांतल्यान लोक येतात तांकां हाचें घेणें देणें तशें कांय आसचें ना. आमकां गोंयकारांक एक उमळशीक आशिल्ली की बाबा आतां सन्मान हो खंय वाचपाचो आसा. हाच्या पयलीं हो सन्मान बरो वर्सभर वाजत आसा की तो खंय जातलो काय म्हणून निमाणो हो सन्मान जो पेडणे धारगळ हांगासर येवन स्थापीत जालो. आतां फुडें हो सन्मान खंय उरतलो हाचेर एक वेगळी काणी जावंक शकता. ताचेर सगळ्यांची नजर लागून रावल्यात आसतली की ती आतां फुडली गजाल. मात्र आतां मेरेनचो सन्मान हो पेडणे धारगळे जावपाचो आसा तो कसो जावपाचो आसा हाचो एक आढावो घेवपा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगासर आयले आनी तुमच्या मेरेन पावपाचो एक यत्न केलो. अशेंच आमचे गोमंतक टीव्हीची कितें कार्यावळी आसूं किंवा न्यूज आसूं हे पळोवपा खातीर तुमी गोमंतक टीव्ही पळयत रावात. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश पोरोबा मोणकर.